आता आमकां एक रिजनल पार्टी हे आमच्या गोंयांत आमकां जाय। तुम्ही तर वचत बिहारात तर वचत तांची एक रिजनल पार्टी जे ताणी हाडल्यात, कित्याक तांच्या गांवांत जे कितें जावपाक जाय ती पार्टी तांची फायनल करता। तामिळनाडू तरी तुम्ही वचत जयललिताची येयल्या, केरळा गेल्यार तांची रिजनल पार्टी येयल्या। ही पार्टी आमची गोंयांत आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन तुमचे तर उपकार मागता, गोंयच्या लोकांचा उपकार मागता। हे पावटी आमी एक रिजनल पार्टीक आमी एक हाडून चान्स दिवन चोवपाक जावो। इंडिपेंडंट उमेदवार डिपेंडंट जाल्यात। गोंयचे हित पळोवपाक गोवा फॉरवर्ड समर्थ आसा। त्या खातीर केजरीवाल वा मोदीची गरज ना म्हूण आमदार विजय उलयलो। आणि ड्रेजिंग जाय म्हणून सांगपी हे तुमचे दोनूय इंडिपेंडंट आमदार म्हाका लज दिसता। हे इंडिपेंडंट कशें म्हणटात काय आपल्या हे डिपेंडंट जाल्ले आहा हे भ्रष्ट बीजेपी सरकाराचे, हे करप्ट बीजेपी सरकाराचे हे डिपेंडंट जाल्या म्हणून लोकांक नाका ते जाय म्हणून हे उलोवंक लागिल्ले आहा। आमकां तुमी एक चान्स दिवचे, आमी बदल हाडूंक शकता बरी, आनी आमी पुर्तुगेज पासपोर्ट काडूना, आमी हांगाच आहा। केजरीवाल म्हणतो येतलो, भाशण दितलो, वतलो, फाल्यां केजरीवालान कॅट केल्यार तुमकां सोदून वतली मेळटलो तो? नरेंद्र मोदी जाल्यार सोडूच, ताणें सगळे जनतेक सांगलें की 15 लाख तुमच्या अकाउंटात येतले म्हणून, डायरेक्ट येतले म्हणून। तो सारको डायरेक्ट वोटिंग म्हणटकच गोंयकारपण राखपाक फकत गोंयकारांनीच करूंक जाय। आमकां भायली वखदां नाका, वखद आमचेच कडेन आहा आनी वखद आमीच आसूंक जाय। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस।